कोरिंतकारांक पावलुचें दुसरें पत्र आवेसवो 3 नव्या कराराचे सेवक. आमी नव्यान आमचीच वडवीक सांगूंक सोदतांव काय? कांय जाणांक गरज आसा तशी तुमकां दाखोवंक वो तुमचे कडली घेवन दुसऱ्यांक दाखोवंक विस्वास पत्राची आमकां गरज आसा म्हूण दिसता तुमकां? तुमीच आमचें विस्वासपत्र. तें आमच्या काळजांनी बरयल्लें आसा आनी सगल्यांक तें वाचूंक आनी समजूंक मेळटा. दुबावाविणें क्रिस्ताचें पत्र तुमी आमच्या हातांनी बरोवन काडलोलें. शायेन न्हय पूण जिव्या देवाच्या आत्म्यान. फातराच्या फळींचेर कांतयलोलें न्हय पूण मांसाच्या काळजाच्या फळयेचेर बरयल्लें. हो विस्वास आमकां क्रिस्ता उद्देशीं देवा मुखार आसा. आमचेच अस्तोंगी आमी कितेंय केलां म्हूण सांगूंक आमी शकनाव, पूण आमची शक्ती देवा कडसून येता. ताणेंच आमकां नव्या कराराचे युक्त सेवक केल्यात. ह्या करारा प्रमाणें बरयल्ले कायद्यांक आमी पाळो दिनाव, पूण आत्म्याक कालते रावताव. कित्याक म्हटल्यार बरयल्ले कायदे जीव काडटात पूण आत्मो जीव दिता. समूट अक्षरांनी फातराच्या फळयांचेर कांतयल्लीं आनी देवान ती मोइसेसाक दिल्लीं तेन्ना देवाची महिमा फांकली. मोइसेसाचें मुखामोल ते मोहिमेच्या पडजोळांत फांकूंक लागले. पूण हो पडजोळ पालोवन वेतालो आनी तरी मोइसेसाच्या मुखामोलाचेर तो इतलो लकलकीत आसलो की इस्रायेलाच्यो पूत धुवो ताचेर आपली नदर लावन दवरूंक शकनासल्यो. मनशांक मरण हाडटा ती समूट इतले मोहिमेन देंवून आयली जाल्यार आत्म्याचो करार स्थापोन आयलो तेन्ना कितले अदीक व्हड मोहिमेन तो फांकूंक फावना. आमकां कास्तीचें फर्मोण हाडटा ती सेवा मोहिमेवंत जाली तर आमकां देवाक मानवलोलीं मनशांक करता ती सेवा कितली अदीक मोहिमेवंत जावंक फावना. खरेंच आतांचे उत्तम मोहिमेक सर केल्यार आदली मोहिमा कांयच न्हय आसली म्हूण आमच्यान म्हणूंक जाता. कित्याक पालोवन वेचें आसलें ते मोहिमेन फांकलें जाल्यार तोखता तें कितले अदीक मोहिमेन फांकूंक फावना जायत. आमकां असलो भरवंसो आसा देखून आमी काळजीदारपणान उलयताव. आमी मोइसेसा भाशेन न्हय, आपल्या मुखामोला वेलो पडजोळ पालोवन वेता तो इस्रायेलाच्या पुतां धुवांनी देखलोलो. मोइसेसाक नाका आसलें देखून तो आपलें मुखामोल एका पड्ड्यान धांपतालो, पूण ताच्या गिन्यानाचेर कालोख पडलोलो. खरें म्हटल्यार आयज पर्यान आदलो करार वाचतात तेन्ना तोच पड्डो थंयच आसा. कित्याक कोणूय क्रिस्ताक एकवटता तेन्ना मात तो पड्डो कडसरून वेता. अजून पर्यान मोइसेसाची समूट वाचतात तेन्ना तांचीं मनां एका पड्ड्यान धांपलोलीं आसात, पूण वळोन सुमयाशीं तीं येतलीं तेन्ना मात तो पड्डो कडसरून वेतलो. तर सुमी म्हटल्यार आत्मो आनी जंय सुमयाचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्राय आसा. अशें तर आमच्या मुखामोला वयलो पड्डो काडून एका आरशापरी सुमयाचे मोहिमेचीं किरणां आमी परतीं फांकयताव. अशें आमी सगलीं बदलोन जाचो पडजोळ आमी परतून फांकयताव ताचे सारकीं आमी अदीक अदीक जायत वेताव. ताची महिमा अदीक अदीक आमच्या जिवितांत फांकता. हें काम सगळें सुमयाचें आनी आत्मो म्हणला तो होच आमचो सुमी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.